बागा दर्यादेगेर पॅरासेलिंग करताना पॅराशूटाची दोरी तुटली. सुदैवान व्हड दुर्घटना टळी. ही घडणूक 29 मार्चाक घडली. अशा तरेच्या वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी करताना सुरक्षेविशीं जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचें परतून एकदा मुखार आयलां. मजगतीं हे घडणुके पर्यटन खात्यान अहवाल मागला. गरज पडली जाल्यार संबंदीत दनयाचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नाईक हांणी दिल्या. एकोणतीस मार्चाक बागा दर्यादेगेर एक भयानक घडणूक घडली. दर्यादेग पर्यटक पॅरासेलिंग करतालो तेन्ना अचकीत पॅराशूटाची दोरी तुटली. पर्यटक उदकांत पडलो. उपरांत ताका थंयच्या थळाव्यांनी वाटयलो. हे घडणुकेक लागून दर्यांत वॉटर स्पोर्ट ॲक्टिव्हिटीज करताना पर्यटकांची सुरक्षा घेता काय ना हो प्रश्न परतून एकदा मुखार आयला. हे असले प्रकार करताना सुरक्षा विशीं कसलीच जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे घडणुकेची दखल पर्यटन खात्यान घेतली. हे घडणुके विशीं सविस्तर अहवाल संबंधीत धनिया कडल्यान मागला. तशेंच गरज पडली जाल्यार संबंधीत धनियाचेर खर कारवाय करून ताचो परवानो रद्द करतले अशी शिटकावणी पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नाईक हांणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.